3 दीस एक्सटेंड केले म्हणून बरी डिसिजन घेतलेले आसा. कारण मुख्यमंत्री जे डिसिजन घेतलें हांव विनंती गोंयची जनतेक करता की हे सगळे डिसिजनां जे आमी घेवंक लागल्या म्हाका कळटा की प्रत्येक आमच्या नागरिकाक मातसो वयर सकयल कोण आतां म्हाजे कडेन उलयतालो की रिगार्डींग इसेन्शियल्स एंड अदर मातसो त्रास जावं येत, पूण लोकांच्या जिवनाच्या हितान आनी लोकांची जिवनाची सुरक्षा हे लक्षात दवरून आमचे गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे डिसिजन घेतलेले आसा. आयज तुम्ही पळयात की केंद्र सरकारान रेल्वेज पासून सगळ्यो गोष्टी बंद केल्या. आतांच हांव एअरपोर्टा कडेन उलयतालो की एक हेल्थ सर्विसीस सोडून हेल्थ फेसिलिटीज हे सगळे चालूच उरतल्यो, म्हणजे इसेन्शियल सर्वीस असल्या कारणान लोकांची जीवन सुरक्षा आनी ह्या तरेचो जो व्हायरस जो सगळे कडेन देशांत पसरता. आमी पळयला की आयज परत 2 डेथ जाल्ले आसा, ते वाडत चल्ला. आनी म्हणूनच हेजेर नियंत्रण हाडपाक आनी करपाक जे केंद्र सरकार आयज नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री त्यांनी जे कॉल केलो, अपील केलो देशाची जनतेक, सगळ्या लोकांनी ते फॉलो केल्ले आसा. एकदम बरी गोष्ट पयली फावट म्हाका दिसता देश एक जाल्लो आसा हे व्हायरस फायट करपाक. आनी जे प्रधानमंत्री सांगता ते आमी सगळ्या जनतेन तेका अपील फॉलो केल्ले आसा. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीन जे अपील केल्ले आसा की फुडले 3 दीस लॉकडावन आनी हे पूर्णपणे आमचे गोंयचे जनतेन फॉलो करपाची गरज आसा. विनंती प्रत्येक नागरिकाक करता की हे फक्त आमी जे कितें पावलां घेता हे आमकां टायम दिता प्रत्येक गोश्ट जाग्यार करपाक, ऑफिसीस डिसइन्फेक्ट करपाक, आनी हे एप्लिकेबल सगळ्याक आसा. आनी लोकांनी हे मानून हे आमी जे करता हे लोकांच्या हितान करता, लोकांचें जीवन सुरक्षीत उरचें म्हणून करता. आनी हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे निर्णय घेतला हे एकदम बरे निर्णय घेतलेले आसा. आनी जर गरज पडली ते आनी फुडें वाडूं शकता मुख्यमंत्री. हे फुडल्या 3-4 दिसांत जे कितें घडटा देशांत आनी हांगा आमकां एक सिस्टम आनी एक स्ट्रेंथन आनी जाग्यार घालपाक आमकां संदी गावता. हो आयज जो लॉकडावन आशिल्लो तसोच लॉकडावन मुख्यमंत्रीन फायल क्लियर केल्ली आसा. आनी तशेंच लॉकडावन आसतलें फुडले 3 दिसांत.